आमचो आमदार विरेश बोरकर, आमचो रेव्होल्युशनरी तुषार गांवस आनी जे पाले शिरगांवचे लोक आसा तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करपाक की जो लढो तेंच्यांनी चालू केल्लो काल तो 7 दिसां नंतर यशस्वी जालो। TCBच्या ऑफिसांच्यान आझाद मैदान आनी आझाद मैदानांच्यान तो आतां गोंयांत पावपाचो हो जो मुवमेंट, ती जी उद्याची कीट जी पेटलेली आसा आनी ती सक्सेसफूल करपाक हितून खुबश्या लोकांचो हातभार आसा आनी खुबश्या लोकांचो तेंको आसा। आयज ते जे कोण हितून वांटेकार जाले जेंका लागून हो प्रोटेस्ट सक्सेसफूल जालो तेंकांय सगळ्यांक थँक्यू म्हणपाक आयची प्रेस कॉन्फरन्स आसा। जशें विरेशान सांगलें, जशें आमच्या अनिशान सांगलें की आमचो हो मुवमेंट 9 वर्सां पयलीं चालू जाल्लो। मार्च 3 तारखेक आमकां आर्जीक 9 वर्सां कंप्लीट जाता आनी हो जो मुवमेंट आसा, हो जो ही चळवळ आसा, ही क्रांती आसा, ती आयज ह्या लेवलाचेर पावल्ली आसा की आयज गोंयच्या प्रत्येक घरान आनी प्रत्येक गोंयकार आर्जी बद्दल उलयता, आमच्या आमदारा बद्दल उलयता, आमच्या तुषारा बद्दल उलयता, ह्या चळवळी बद्दल उलयता, 39A बद्दल उलयता। जी जागृताय 39A बद्दल गोंयांत जावपाक जाय आसली ती ह्या 6 दिसांक सगळे तरेन ती जागृताय घराघरांत पावल्ली आसा। आयज भुरगे आमकां कितलेशेच कॉलेज स्टुडंट भुरगे येवन हांगा जेन्ना मेळटाले आनी ते सांगताले की आमकां हो मुवमेंट जावन कळ्ळें की 39A कितें तें। थोडे येवन विचारताले 39A कितें, धाकटी भुरगीं, तो एक पेरंट येयले आमच्या कडेन, ती आपल्या भुरग्याक घेवन येयली स्पेशली। तो भुरगो, ल्हान भुरगो, म्हाका दिसता 7, 8, 9 वर्सांचो आसतलो, तो खंय आपल्या पेरंट्सांक विचारता हे 39A कितें, विरेशाक असो उडून कित्याक हाडलो, विरेश थंय कित्याक बसला, तो कित्याक जेयना। सो हे जेन्ना प्रश्न भुरगे विचारता आनी आवय बापूय तेची आन्सरां करता आनी आवय बापूय ते दाखोवपाक, तेका ते एक्सपिरियन्स करपाक जेन्ना आझाद मैदानाचेर घेवन येता, ही एक खरी चळवळ आनी ही खरी क्रांती। कित्याक ज्या फुडल्या पिळगेक लागून आमी आयज झगडटा, ज्या फुडल्या पिळगेक लागून आमी गोंय दवरपाक सोदता, राखून दवरपाक सोदता, ती पिळगी जेन्ना जागृत जाता त्या पिळगेच्या मनान प्रश्न येता की हें चल्लां तें कितें, हें आमकां जाणून घेवपाक जाय, ह्या जाणून घेवन आमी भितर वचपाक जाय, हितून सहभागी जावपाक जाय। हो विचार जेन्ना येता पळय तेन्ना खऱ्या क्रांतीची सुरवात जाता आनी आमकां 9 वर्सां लागली हें सगळें करपाक, हें सगळें पावोवपाक। खूब जाणांनी ह्या चळवळ ही मुवमेंट करताना 9 वर्सांक खुबश्या जाणांनी आमची फकाणां मारली, आमकां केअरलेस केले, आमच्या कडेन पयशे ना म्हणून आमकां निग्लेक्ट केले। बट आमचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा तेंच्या कामान, तेंच्या कमिटमेंटान आयज ही पार्टी ह्या लेवलार पावल्ली आसा। आयज आमचो आमदार जेन्ना थंय बसलो तेन्ना डिक्लेअर केलें तेन्ना सगळे रेव्होल्युशनरीज आमच्या आमदारा वांगडा थंय उबे रावले। तांकां आमी थँक्यू म्हणना, कित्याक ते आमचेच भुरगे आनी तेंचें कर्तव्य, तेंचें काम तें आतां 9 वर्सां ते करीत येयल्ली आसा। पार्टी वांगडा, पार्टी लिडरा वांगडा गोंया खातीर जेन्ना उलो मारता तेन्ना धांवून येवप, उबे रावप सेल्फलसली। आतां जर थँक्यू म्हणपाक गेले जाल्यार पयले सुवातेर जे पाले शिरगांवचे लोक जे आमदाराचेर विश्वास दवरून त्या ऑफिसान बसले, आझाद मैदानाचेर बसले, स्पेशली जी बायलां आनी गांवचो जल्मी जो कंटिन्युअस नॉन स्टॉप त्या आझाद मैदानाचेर आसतालो, फक्त रातचो तो वयतालो, परतो येतालो आनी बायलां स्पेशली जाणटी आझाद मैदान विरेशाच्या थंय फाटल्यान ते स्तंभा फाटल्यान थंयसर थंय न्हिदतालीं। जेन्ना हे इतलें हो जो मुवमेंट असो चलतालो की ती बायलां कशीच गिव अप करपाक तयार नासली आनी तांकां पळोवन बाकीच्या लोकांक नेट येतालो, आमकां नेट येतालो। तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तेंच्यांनी आमकां आयज जी ताकद दिली हो मुवमेंट फुडें व्हरपाक, तेंच्यांनी विरेशाक ताकद दिली थंय हंगर स्ट्रायकार बसपाक, तेंच्यांनी तुषाराक ताकद दिली हंगर स्ट्रायकाक थंय बसपाक। ती जेन्ना आसतली तेन्ना आमकां दिसतलें आमच्या वांगडा कोण तरी आसा, आमच्या फाटल्यान आशिर्वाद आसा, आमच्या फाटल्यान ताकद आसा। नेक्स्ट थँक्यू म्हणटा आमचे सगळे मिडिया आनी रिपोर्टर्स जे नॉन स्टॉप गेले 7 दीस ते जेन्ना TCP ऑफिसान ते एंटर केला, ते आझाद मैदानाचेर विरेश हॉस्पिटलान पावासर जे मिडियान आमकां सपोर्ट केलो, जे आमच्या वांगडा रावले नॉन स्टॉप, हो 39A चो प्रोटेस्ट आसा तो आपल्या माध्यमांच्यान गोंयानूच तर गोंयच्या भायर सुद्दां पावयलो। ते सगळे मिडिया रिपोर्टर्स, स्पेशली रिपोर्टर्स जे ऑन ग्राउंड थंय रावताले, रातचे 12-12, 1-1 जायसर सुद्दां रिपोर्टर्स थंय आझाद मैदानाचेर आसताले, सकाळीं परत हजर आसताले
आणि ज्यांच्यानी विरेशाचो प्रत्येक मुवमेंट जो असलो, प्रत्येक त्याचे स्टेटमेंट जे असले, परते बाकीचे जे लिडर्स येताले त्यांची स्टेटमेंट जावं, जी फुल कवरेज आमकां दिली, आमकां ह्या मुवमेंटाक तेंको दिलो, तांकां लागून सगळे रिपोर्टर्स आनी सगळे मिडिया जे हाऊजीस आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. मागीर नेक्स्ट इज आमचे पार्टी लिडर्स जे डिफरंट दुसऱ्या पार्टीचे, आम आदमी पार्टीचे लिडर्स जावं, मागीर वेंझी जावं, नाजाल्यार क्रूज जावं, वाल्मिकी जावं, संदेश तेलेकर जावं, हे जे लिडर्स आसा. मागीर काँग्रेसचे मागीर आमचो एल्टन बाब जावं, युरी बाब जावं, मागीर सुनील कवटणकर बाब जावं, हे तांचो यूथ प्रेसिडेंट जावं, हे आनी बाकीचे तेंचे लिडर जे नॉन स्टॉप आमच्या वांगडा थंय आसताले, आमच्या कडेन डिस्कस करताले. मागीर गोवा फॉरवर्ड विजय सरदेसाय जावं, तेंचे पार्टी लिडर्स जावं जे आमच्या कडेन येयल्ले, मागीर दीपक कलंगूटकर जावं, मागीर आमचो संतोष कुमार सावंत जावं, हे जे थंय येवन आमकां मेळ्ळे, आमकां तेंको दिलो, ह्या सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. दुसरे पॉलिटिकल पार्टीचे पासून जे कोण येयले, आमकां तेंको दिलो ह्या मुवमेंटाक, आमकां आमच्या आमदाराक मोटिवेट केलो, आमच्या तुशाराक मोटिवेट केलो, ते सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी इम्पॉर्टंट म्हटल्यार थोडे आमकांय कॉल येताले, रुलींग पार्टी BJPचे थोडे लिडर्स आसा आनी कार्यकर्तेच आसा, कार्यकर्ते आहा तेंचे आमकां थोड्यांचे फोन येताले. ते म्हणटाले कितें जे चल्लां हें वायट चल्लां, हें खंय तरी सोंपपाक जाय, फक्त आमकां भायर उलोवपाक मेळना. पूण हें जर अशेंच चल्लें जाल्यार फुडल्या इलेक्शनाक कितें करपाक जाय आनी कितें स्टेप घेवपाक जाय तो आमी घेतले, हें आमकां तेंच्यान सांगलें. विरेशाक कॉल येताले, म्हाका फोन येताले, अजयाक कॉल येताले. अशें BJPच्या सुद्दां पार्टींतल्यान जेंकां गोंयचो खरो मोग आसा, जे पार्टीन आयज अडकोन आसा, तेंचे पासून आमकां फोन येयले, तेंच्यांनी पासून आमकां ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट केलो. मागीर NGOs, कितलेशेच NGOs थंय येवन गेले, तेंच्यांनी विरेशाक तेंको दिलो, सपोर्ट केलो. एक्टिविस्ट गोंयांत जे एक्टिविस्ट आपआपल्या तरेन लोकांक जागृती करता, डिफरंट इश्यूंचेर ते विशय काडून उलयतात, फियरलेसली उलयतात, विशय मांडटात आनी ह्या सरकाराक धारेर दवरता. हे सगळे एक्टिविस्ट, ह्या एक्टिविस्टांक पासून आमी सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा. कितलींशीं ऑर्गनायजेशन हांगा येयली, कितले भंडारी समाजाचे ऑर्गनायजेशन एक पावले, मागीर टॅक्सीकारांचे असोसिएशन्स हांगा पावले, फिशरमॅनांची असोसिएशन्स पावले, अशी कितलेशेच असोसिएशन्स जातली, ऑर्गनायजेशन जातली, तो येवन तांकां तेंको दिलो, तांकां आमी थँक्यू म्हणटा. मागीर रिलिजियस लिडर्स थोडे पावले, तेंच्यांनी विरेशाक आशिर्वाद दिलो, विरेशाक लागून प्रेयर केले, विरेशाक लागून ते फियरलेसली ओपनली उलयले आनी आपलो सपोर्ट डिक्लेअर केलो. सो तांकांय सगळे रिलिजियस लिडरांक, सगळे धर्मांतले जे कोण पावले, जेंच्यांनी आमकां तेंको दिलो, जेंच्यांनी आमकां लागून प्रेयर केली, तांकांय सगळ्यांक आमी थँक्यू म्हणटा. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट फक्त सानंद्रेचेच न्हू, तर गोंयचे डिफरंट वाठारांतल्यान जे लोक येयल्ले, जे गोंयकार येयल्ले, तांकांय आमी थँक्यू म्हणटा. कित्याक आपलो तेंचो आमदार नासतना, एका पॉलिटिकल पार्टीचो आमदार थंय बसला आसतना, फक्त तो एक गोंयचो आमदार म्हणून चिंतून, एक गोंयचो तरणाटो, एक गोंयचो क्रांतिकारी भुरगो थंय बसला, ते 2 जाण भुरगे बसला, तांकां तेंको दिवपाक म्हणून सबंद गोंयच्यान जे लोक थंय पावले, लोकांनी ताका आशिर्वाद दिले, लोकांनी ताका मागणे केले, प्रेयर केले आनी ताका मोटिवेट केलो, तांकांय आमी थँक्यू म्हणटा. कितलेशेच इन्फ्लुएन्सर जेंच्यांनी व्हिडिओ काडून लोकांक आझाद मैदानाचेर वचपाक लागून तेंच्यांनी आपल्या सायडीच्यान अपील केली. जे इन्फ्लुएन्सर थोड्यांक आमी वळखना पासून, आमची केन्ना भेट जावंक ना, केन्ना आमी तांकां पर्सनली मेळोंक ना, पूण गोंयांक लागून ह्या 39 स्क्रॅप जावपाक लागून हे जे इन्फ्लुएन्स जेंच्यांनी आपल्या सायडीच्यान अपील केली, अवेरनस करपाक क्रिएट केली, लोकांक आझाद मैदानाचेर वचपाक अपील केली, ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट केलो, तांकांय आमी थँक्यू म्हणटा. आनी कितलेशेच लोक जे फाटल्यान रावन आमकां सपोर्ट करताले आनी जे आमकां कळनासले, फॉर एग्जाम्पल डेली थंयसर कोण ना कोण आमची कुर्काची बायलां, नाजाल्यार चिमलाची बायलां, नाजाल्यार आमच्या पाले शिरजावची ही घरा कडल्यान जेवण करून हाडटाले, डबे हाडून थंय दवरताले आनी सगळ्या भुरग्यांक थंयसर जेवण लिटरली वाडटाली, आफोन जेव म्हणून जेवण वाडटाली, तांकांय आमी थँक्यू म्हणटा. आनी मागीर आमचो फ्रांसिस्को जावं सिसील जावं, ज्या दिसा आमचे विश्वजीत राणाच्या घराचेर जेन्ना आंदोलन जालें, थंय घरा जेन्ना पावले, मार्च केले, तेन्ना बायलांक लागून थंय वॉशरुमाची तयारी नासली, तेन्ना आमचे सिसील तेणी आमची जी लेडीज आसली तांकां वॉशरुमान व्हरोन, थंयच्यान आपल्या गाडयेन व्हरोन वॉशरुमान तांकां व्हेली, तांकां कम्फर्टेबल केली. मागीर रातची जेवणाची अरेंजमेंट केली, आमचो फ्रांसिस्को बाब आसतलो, तेंच्यांनी जेवणाची अरेंजमेंट केली. म्हणजे रातचे ग्रावंड थंयच्यान लोक जेन्ना ग्रावंडार येयले तेन्ना लोकांक
थंय जेवपाक एटलिस्ट मेळ्ळें, म्हणजे लोक भुकेन तरी उरूंक ना. सो तेंचे मना काळजांतल्यान देव बरें करूं, कित्याक जे लोक आयज थंय येयल्ले ते उपाशी घरा तरी पावूंक ना, तेंच्या पोटान कितें तरी अन्न गेलें. सो आनी स्पेशली गांवांतले लोक जेंच्यांनी प्रत्येक क्षणाक आमच्या वांगडा रावले. कितलेशे लोक अशे आसले जे सकाळीं येताले ते रातचे 4-5 ते वयताले, सकाळी ते रात मेरेन थंय रावप आनी आमदाराक सपोर्ट करप. म्हणजे अशें न्हू की प्रत्येक जाण थंय व्हिडिओ काडटालो नाल्यार व्हिडिओचेर उलयतालो. थोड्यांक कितें येता व्हिडिओ काड बायट दी कांय ना, म्हणजे सेल्फलसली आपलो प्रेजन्स थंय ते दाखयताले. कितलीशीं जाणटी येतालीं थंय विरेशाक कन्विन्स करपाक ट्राय करतालीं, बाबा तूं हें अनशन सोड, हें हंगर स्ट्रायक सोड, पुरो कर, आमी बसता. एक शिवोलच्यान एक जाणटी येयली, ती तर हें सांगपाक लागली विरेशाक की तूं सोड, आपूण बसता. जेन्ना हें चित्र थंय पळोवपाक जेन्ना मेळ्ळें तेन्ना बरेंच काळीज भरोन येयलें की आयज गोंयांक लागून गोंयांक लागून जगपी आनी गोंयांक लागून जेंचे हार्ट बीट जाता पळय अशे लोक गोंयांत आसात. कितलेशेच मागीर तेंची विरेशाचे रिलेटिव्ज येयले, मागीर तेंचे सानंद्री कॉन्स्टिट्युन्सींतले भुरगे येयले, तेंचे आमचे आर्जीचे मेंबर्स येयले. तेंच्यांनी विरेशाक सांगलें हें आंदोलन पुरो कर आतां. तेंच्यांनी हें आंदोलन आसा तें विरेशान सोडपाचें, बंद करपाचें आनी फुडें कितें आहा तें फुडें व्हरपाचें. पूण तें करिनासतना विरेश ठाम रावलो आनी विरेशान लोकांक एकूच सांगलें की आमी हें आंदोलन जो मेरेन आमी जिखना तो मेरेन आमी सोडपाचें ना. सो हे सगळे लोक जे वांटेकार आसले, मागीर थंयसर पुलिसूय आसले. आतां ज्या पुलिसांनी विरेशाचेर हात घातलो ती वेगळी गजाल आसा, पूण एवरी टायम जेन्ना आमी असलीं आंदोलनां करता तेन्ना मॅक्झिमम टायम पुलीस आनी आमच्या मदीं केन्ना वादावाद जायना, कसली झगडी जायना. आतां ते दीस जाले ते एक एक्स्ट्रीम तो स्टेप त्या पुलिसान त्या इन्स्पेक्टरान घेवपाक जाय आसलो. तेका कोणें घेवपाक लायलो की तेची इन्क्वायरी चालू जावपाक जाय, एक्शन जावपाक जाय, 100% खंय वचपाक जाय, कोर्टान वचपाक जाय आनी खंयसर जाग्यार वचपाक जाय ते आमच्या सायडींच्यान आमी करतले. पूण जे पुलीस थंय रातभर रावताले, जागे रावताले आनी ज्या तरेन थंय दंव पडटालो, सगळे जे आमी थंय पोंदां कितें घालताले, प्लास्टिक्स घालताले आनी ताडपत्री घालताले आनी तेजेर जेन्ना न्हिदताले तेन्ना अक्षरशः दंवान सगळे ओले जाताले. त्या हितून पासून लोक थंय रावताले, आमचे भुरगे रावताले, गोंयकार रावताले, परस पुलिसूय थंय आसताले. सो तेंकांय देव बरें करूं, थँक्यू. जे गव्हर्मेंट ऑफिशल जे कंटिन्युअस विरेशाक थंय येताले, एम्ब्युलन्स थंय आसले, भितरले डॉक्टर्स आसताले, नर्सीस आसताले, जे तेंचे बाकीचो स्टाफ आसतालो जो कंटिन्युअस येवन विचारताले विरेशाचो चॅकअप करपाक जाय ना, तेंकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. कित्याक नॉन स्टॉप ती एम्ब्युलन्स थंय आसताली. जे ऑफिसर्स आसा गव्हर्मेंटाचे, मागीर मामलेदार जालो, कलेक्टर जालो, बाकीचे डिपार्टमेंटाचे जे कोण गव्हर्मेंटान थंय दवरलेले ते कित्या कारणान दवरलेले वी डोंट नो, बट ते येवन विरेशाची काळजी लिटरली घेताले. विरेशाक ते कन्विन्स करताले बाबा तूं हें पुरो कर, कित्याक तुजो जीव इम्पॉर्टंट आसा. तो गव्हर्मेंट सर्वंट आसलो तरी तो गोंयकार फर्स्ट आसा, गोंयकार पयलीं आसा. आनी तेकाय दिसतालें की एक आमदार जेन्ना थंय तळमळटा भुकेन, तेका चलपाक जायना, उठपाक जायना, प्रेशर देंवता, तेन्ना तेंचेय काळीज खंय तरी गोंयकार म्हणून ते उलयताले. सो ते सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. कोणे मागीर आमकां थंयसर कोणे फॅन दिले, कोणे मागीर बॅरिकेड्स घालपाक मदत केली, प्रत्येक गजाल. कोण उदक हाडून दितालो, कोण जेवण हाडून दितालो, कोण च्या हाडून दितालो. हितून आमकां पार्टेक कसलेच आमकां थंयसर अरेंजमेंट करपाची पडोंक ना. हें सगळें देवान कोणा ना कोणा कडल्यान करून घेतलें. सो ह्या सगळ्यांक मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आतां आनी दुसरें म्हटल्यार हांव मागता सगळ्या पॉलिटिकल लिडर्स जे आसा आनी तेंचे जे कार्यकर्ते आसा तेंच्यांनी हो मुवमेंट आसा तो आपल्या गांवांत व्हरपाक जाय. लोकांनी आपल्या लिडर्सांक आतां सांगपाक जाय की 39A जे आसा ते खंय तरी गांवांतल्यान तुमच्याय गांवांतल्यान वचपाक जाय. कित्याक हें फक्त सानंद्रीच्यानूच न्हू तर गोंयभरच्यान वचपाक जाय. सो जेंका कोणाक दिसता की गोंय साल्वार जावपाक जाय, गांव साल्वार जावपाक जाय, आयडेंटिटी उरपाक जाय, ते प्रत्येकाक लक्ष दवरपाक जाय की आमच्या गांवांतले पासून 39A वचपाक जाय. मागीर जेन्ना आमी हंगर स्ट्रायक जेन्ना गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां लेटर येयलें तेन्ना आमची पद्मश्री एडवोकेट नॉर्मा आनी डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस हेंच्यांनी दोगांनी मेळोन जे विरेशाक लिगल एडवायस केलो ते लेटर वाचून लिगल तेका जो सपोर्ट दिलो आनी जो तेंको दिलो तेंका लागून आनी हंगर स्ट्रायक तेंच्या हातींतल्यान जो मोडून घेतलो, जे आमचे एक्चुअली सौभाग्य आसा, आमचो फॉर्च्यून आसा. सो तेका लागून तेंच्याय कडेन मागता की तेंकाय आमी थँक्यू म्हणटा. आनी नेक्स्ट इज आमचो डॉक्टर ऑस्कर जो जेणे पयले फावट जेन्ना विरेश जेन्ना जाम पडलो तिसरे दीस, कित्याक 3 दीस तो उदकूच पी नासलो, तेन्ना तेका मॉनिटर केलो, तेका हॉस्पिटलान व्हेलो, तेका ड्रीप लावन तेका रोखडोच मागीर
परतो एक्चुअली विरेश रावपाक सोद डॉक्टर ताका सांगतालो मातसो तूं रावपाक शकता, पूण विरेश थंयच्यान आपणाक थंयच्यान डिस्चार्ज दी आपूण आजाद भिना परतो वयता. सो डॉक्टर ऑस्कराकूय विरेशाक कंटिन्युअस मॉनिटर केल्या बद्दल आनी आमकां सपोर्ट आनी मोटिवेट केल्या बद्दल डॉक्टर ऑस्कराकूय आमी थँक्यू म्हणटा. हेतून आनी जर कोण उरला जाल्यार माफ करचें. जे जे लोक ह्या चळवळीन भागीदार जाला ते मागीर गोंया आसूं गोंया भायर आसूं, फेसबुकाचेर पोस्ट घालून आसूं, नाजाल्यार व्हिडिओ काडून आसूं, नाजाल्यार कमेंट मारून आसूं, नाजाल्यार लायक मारून आसूं, ते सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जे कोणी विरेशाक आनी तुशाराक आनी ह्या मुवमेंट सक्सेसफूल जावपाक प्रेयर केला, देवळान जावं, चर्चीन जावं, नाजाल्यार मस्जिदीन जावं, तेच नाजाल्यार गुरुद्वारान जावं, हे प्रत्येक मनशाक आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तुमकां लागून तुमच्या आशिर्वादानूच हो जो मुवमेंट आसा आमचो तो फुडें पावला.